मातेवाचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें। हाय आनी एक सांगता, ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें। हें आयकूंक शीस तोटाकलें। ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता। तेन्ना पेद्रू उलयलो। ताणें ताका म्हणलें, पोले, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनार बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुलांचेर अधिकार चलयतल्यात। आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बालां व शेतां बातां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें। सोबार जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं। देवाचें उतर हें।